LED बोर्ड जे बॅन हा हे पुलिसान हाडपाची गरज हा हे वन सर्क्युलर बिकॉज इट कॅन बी हॅक्ड स्पेशली दीस चायनीज बोर्ड्स हे आता LED बोर्ड जे येयल्या ते आमचे मेड इन चायना आहे सगळे आणि हे हॅक करपाक जाता. सो इन्सिडंट ऑफ आरपोरा एंड बागा म्हणजे कलंगूट बागा विच हॅपन ते पाकिस्तान जिंदाबाद कितें तरी येयले पळय तो बोर्ड आनी म्हाका कोणें इमिडिएट व्हिडिओ धाडलेलो हांवें तो पुलिसांक धाडलेलो. सो मागीर जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जालें तो हॅक जाला. सो द पीपल हू आर डुईंग बिजनस ओवर देर ते रिस्पॉन्सिबल ना तेका. आतां तेणी जेन्ना तेंचे नदरेक येयलो तेणी बंद केलो पूण हितून कितें आहा आतां पंचायतीन तेंकां जी नोटीस धाडल्या पळय ती प्रिकॉशनरी मेजर म्हणजे इट इज अ सेंटिमेंट आमचे गोंयकाराचो सेंटिमेंट हर्ट जाला इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन. हितून रिलीजनाचो कलर कोणेच दिवप ना हेका. हे थोडे जाण आपली पोई कोण तरी भाजूंक सोदता मागीर थिंगा ते कितें कोणें मिटींग कितें लायल्या म्हणून आयकता हांव फाल्यां कांय ना तें. आमी सगळे गोंयकार एक आनी आमी कोणाकूच हेका रंग लावंक दिवचे ना. पूण आमी गोंयकार अशें आहा की पाकिस्तान जिंदाबाद जो कोण म्हणटा हो म्हणूंक सोदता हो कोणें तो व्हिडिओ घातला तेका धरून पयलीं भितर उडोवंक जाय मिनिमम एक 6 म्हयन्यांक बिकॉज इट इज एंटी नॅशनल हुएवर हॅज डन इट. आनी हांवें लेटर बरयला चीफ मिनिस्टराक आनी हांवें लेटर बरयला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आनी आमचे SP नॉर्थाक स्ट्रॉंग लेटर बरयला. आयज इनवर्ट जालें तेंकां. हें लेटर कित्याक बरयलां हांवें तेका फायंड आउट कर कोण हो मनीस हें कोणें केलां. इफ somebody is trying to take some political mileage to divide the people जाल्यार तें फायंड आउट कर म्हणून सांगलें. सो हे पळोवपाची गरज आहा कित्याक आतां जेन्ना इलेक्शनां लागीं येता असले गजाली करप कितेंय जावंक शकता शक्यता आहा आनी कोण तरी 2 रिलीजना मदेकाच झगडी लावंक सोदता आनी दे आर ट्रायंग टू ब्रिंग सम पीपल टुगेदर. कोण येना सगळे आमी गोंयकार एक. जो तर कोण असो चिंता की I will polarize the people, one particular religion, or I will polarize. काय ना polarization. आम्ही सगळे तेच. ओके आम्ही डिफरंट ना.